इंग्लीश रितीरेक तो आयिल्लो आनी रितीरेच्या बुधवारा दिसा म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणूंक लागलो एक स्पेशल उद्देशान हांव हांगासर रितीरेक आयला म्हणलो. सुमार 60 वर्सां प्राय ताका 60-65 वर्सां प्राय ताका जायत. हांवें ताका विचारलें खंयच्या उद्देशान तूं आयला रितीरेक म्हणून. तो म्हणूंक लागलो म्हजो उद्देश रितीरेक येवंक फाटल्या 25 वर्सां तावन हांव पॅरलायज जावन आसा. म्हजी एक सायड काम करिना. म्हज्या ह्या पॅरालिसीस जिणेची हांव सिल्वर जुबली आचरण करूंक हांगा रितीरेक आयलो म्हणलो. म्हाका आयकून हांव करेक्ट आयकत हांगे म्हणल्यार बरें जालें. 25 वर्सां एक सायड ताची सारक्या रितीन काम करिना. भोव कश्टान तो चलोवन आसा. आतां ते बेत अशें घेवन अशें हांगासर दवरून तो चलोवन आसा कश्टांनी. आनी आस्कुरा तोंडान तो सांगता 25 वर्सांची म्हजी सिल्वर जुबली म्हज्या पॅरालिसिसाची आचरण करूंक संभ्रम करूंक देवाक अर्गां दिवंक हांव ह्या रितीरेक आयलां. सोम्या जेजूच्या नांवान परत तुमकां सोमेस्तांक दिव्यवाणी लायव्ह ह्या चॅनला मुखांतर स्वागत करता. देवाच्या उतराची गोडसाण सकोंक आज परतो दीस देवान आमकां फोव केला. ताका अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक ताची महिमा वाखाणूंक आनी सोम्याची विशेश जावन त्रेक देवाची महिमा वाखाणून आज देवाचे उतर आयकूंक आमी तयार जावया. हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया. देवा बापाक हर्सून गावया, जेजू सोम्याक हर्सून गावया, पवित्रात्म्याक हर्सून गावया, त्रिएका देवाक हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, हर्सून गावया, आमी हर्सून गावया. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया. देवाचे उतर कीर्तनाच्या ग्रंथांत हांव आमी आयकत. हांव कीर्तन 60 आनी 6 साम 66. देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे, ताच्या नावाचे महिमेक कीर्तन गाया, ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्या, तुज्या व्हड पदवेक लागून तुजे दुस्मान तुज्या मुखार सरपडटात. सगळी पृथ्वी तुजें आराधन करता, तुका कीर्तनां गायता, तुज्या मानाक कीर्तनां गायता. येया आनी देवाची कृत्या पळया, मनशा पासत अद्भुत ताची कार्य. दर्याच्या जाग्यार ताणें सुखी धरण केली, पायांनी ती न्हंय उतरली. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सबारपोटी आमी थोड्या कॅरिझमॅटीक भावांनी
भयणींनी सांगचे उतर प्रेज द लॉर्ड म्हणल्यार आयकलां. प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार देवाक स्तुती जावं म्हूण अर्थ. हाल्लेलुया म्हणटा आसतनाय तसो अर्थ जावन आसा. हाल्लेलुया हिब्रू भाशेचो शब्दाचो अर्थ देवाक स्तुती, देवाक महिमा म्हणून. थोड्या जाणांच्या मतींत सवाल येता, कित्याक देवाची स्तुती करीत जाय, देवाक कित्याक अर्गां दी जाय, ताचो होगळाप कित्याक. आमच्या मागण्यांत सडाव जावन अर्गां स्तुतीचे मागणे मस्तू उणे आमकां पळोवंक दिसता. हेर मागणी आमी करता, विनवणेची मागणी आमच्या देवस्तुतेन आमकां चड पळोवंक आसात मेळटात, पूण अर्गां स्तुतीची मागणी आमकां चड पळोवंक मेळनात. ह्या आमच्या वैयक्तीक मागण्यांत अर्गां स्तुती भोव उणी आमकां मेळटा. सारकी समजोनी मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आसूंक जाय. अर्गां होगळाप स्तुती देवाची कित्याक आमी करीत जाय, असो अर्थ कितें, अर्गां स्तुती करचें म्हळ्यार कितें, आनी त्या वरवीं आमच्या जिवितांत कसलो अनुभव आमी जोडटा. कोणे निजाकी देवाची स्तुती करयेत आनी केदाळा ती स्तुती करयेत, ह्या विशयांत थोडे संगती आज आमी ह्या शिकोवणे वेळार समजूंक प्रयत्न करया. थोड्या वर्सां पयलें मुंबयच्या बँड्रांत आशिल्ल्या एका आमच्या संस्थांत UCDC म्हणलो एक संस्थो थंयसर आसा, अर्बन कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणून. थंयसर ल्हान भुरग्यांक नर्सरी, KG, बालवाडी म्हणटा तसल्या भुरग्यांक संगात हाडून, दुबळ्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक संगात हाडून तांकां इल्ले शिकोवचे कार्यक्रम चलोवन आशिल्ले. ते जाल्या एका भुरग्यांच्या क्लासीक हांव हजर जालो आनी हजर जाता आसतना त्या भुरगीं सकयल उबे रावन संतोशान तांणी म्हाका ग्रेट केलें. आनी ताच्या उपरांत टिचरीन सांगलें एक पद सांगूंक भुरग्यांक करना हांव थंय गेल्ल्या खातीर. आनी तांणी सांगलें पद म्हाका आजुनूय उडास आसा. ल्हान भुरग्यांनी बुआपुरब्याचें एक पद सांगलें इंग्लिशांत. तांणी सांगिल्लें पद नर्सरी रायमा बरें आसा तें पद, भोव संतोशाचें. Did I remember to thank you, God, for everything? Did I remember to thank you, God, for the food we eat? Did I remember to thank you, God, for the birds that sing? Did I remember to thank you, God, for everything? So many things are happening each day. I always take time to laugh and sing and play. Sometimes I forget how much you have given me. For the things that I enjoy, you gave to me for free. So did I remember? भुरगीं, ल्हान भुरगीं गायता आसतना आयकूंक बरो संतोश जालो, उल्हास जालो. म्हाका नो डीड आय रिमेंबर टू थँक यू गॉड फॉर द फूड आय ईट. हर एक दिसा हांव जें जेवण जेवता ताका तें तुका अर्गां दिवंक म्हाका उडास जालो गी. तें वारें हांव सेवतां हर एक दिसा, त्या वाऱ्या खातीर तुका अर्गां दिवंक म्हाका उडास जालो गी. सोबीत सुंदर सृश्टी हांव पळयतां, त्या सृश्टेंत रूख झाडां, ती सुकणीं सावजां हर एक तुजी स्तुती करतात. तें पळोवन तुका अर्गां दिवंक हांव विसरालो गी. ल्हान ल्हान जिविताचे संगतेंत कितली तुजी वर्ती महिमा हांव देखता, ह्या खातीर तुका अर्गां दिवंक हांव उडास करतां गी. खंडी जावन त्या दीस त्या भुरग्यांनी म्हाका उडास केलो. ह्या सर ल्हान संगती खातीर देवाक अर्गां दिवंक, देवाची होगळाप दिवंक, ताची स्तुती करूंक. म्हज्या भावन भयणीनो, कितल्या वर्ता मापान आमच्या जिवितांत आमी देवाचे आशिर्वादां हर एक दिसा अनुभव करता. हर एक दिसा म्हणल्यार बरी देवाचे आशिर्वादां आमच्या जिवितांत आसात.
पूण आमी चड आमचें गमान कितें इल्लेशें बरें जावं ना त्याकय आमी व्हरता आनी आमचें मन कितें देवान केल्लें बरेंपण आमचें तें आसा तें सुलाभेन विसरूंक आमी सरता. सकाळीं आमी उठल्या थावन सांजे न्हिदो वयता पर्यंत ह्या न्हिदल्या वेळार म्हाका न्हू कितल्या वर्त्या मापान देवाची ती धराळ आशिर्वादां पेसावां आमच्या जिणेंत आमी अनुभव करून आसा. आनी निरंतरी देवाच्या त्या बेसावा खातीर आमी अर्गां दिवचें, होगलाप करून स्तुती करचें बोर थाबरीत. किर्तनकार आमकां सांगता, किर्तन 104 वळींत, Psalm 84 verse 4, निरंतरी तुज्या घरांत रावून तुजी स्तुती करता ती परजा भागी जावन आसा. तुजी स्तुती करता ती परजा भागी जावन आसा. म्हाका न्हू जी देवाची चड आनी चड स्तुती करता आपल्या जिवितांत ती निजाकी भागी. कोण देवाची स्तुती करूंक शकनात आपल्या जिवितांत ती निर्भागी. तांच्या जिवितांत संतोष ना, उल्हास ना. देवाची स्तुती करता आसतना म्हाका न्हू विशेष रितीन देवाच्या हजारपणाचो अनुभव आमी जोडटा. देवाची कृपा आमचेर वाडून येता. किर्तन 20:2 दुसऱ्या वळेन वाचलें जाल्यार तिसऱ्या वळेन वाचल्यार थंयसर सांगता देवाचे उतर, तूं इस्रायल रखनो इस्रायलाच्या त्या स्तुती सिंहासनार सदांच हजर जाताय. आमी देवाची स्तुती करतना मोगाच्या भावा भयणीनो तो आमच्या स्तुती सिंहासनाक हजर जाता. म्हळ्यार एक आमच्या स्तुती मुखांतर आमच्या हर ओगळापा मुखांतर देवाचें एक सिंहासन आमी तयार करता. म्हळ्यार देवाचो हजारपण विशेष आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता. आमी ताचे करता स्तुती मुखांतर ताका दिवच्या होगलापा मुखांतर. आनी ह्या वरवीं किर्तन 150 सांगता, हर एक जिवी देवाची स्तुती करूं. हर एक जिवी, लेट ऑल लिव्हिंग बिईंग्स प्रेज द लॉर्ड. हर एक जिवी देवाची स्तुती करूं. हर एक जिवी म्हाका न्हू पळोवंक जाल्यार निजाकी देवाची स्तुती करता. स्तुती आमी करता आसतना देव आमच्या संपत्तीचे मूळ म्हणून आमी ओळखून घेता. ही इज अ सोर्स ऑफ एवरीथींग. सक्कड कितें आमचें म्हणलें आमी समजता तें हर एक आमकां देवांत लाभलें जावन आसा. देवाचें देणें. जाकोबाच्या पुस्तकांत आमी वाचता, हर एक बरें देणें येवचें जावन आसा तें देवांत. तो जावन आसा मूळ हर एका उसवाडाचो, हर एका बरेपणाचो. पयलो स्वर 17व्या वळींत मोगाच्या भावानो भयणीनो देवाची स्तुती करता आसतना देव हर एका बरेपणाचो मूळ ताचे तावन आमकां मेळची सकत, ताचे तावन आमकां मेळची सक्कड दैवीक देणी म्हणून आमी ओळखून घेवची जावन आसा. मोगाचे न्हू आमी देवाची स्तुती करता आसतना मोरये मायेन सर्वेस्पराची स्तुती केली. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उरता. म्हळें म्हजो जीव सर्वेस्पराची स्तुती गाता. पळय म्हाका कितल्या अपुरब्याची उतरां. देवाच्या पुताची ती आवय जावचे ते भाग फावो केल्ले म्हणटा आसतना ती घमंडान बरोवंक ना. ती खालती जाली. खालती जावन देवाची स्तुती करी. हांव कितेंच न्हय, हे एक भाग देवान म्हाका दिला तर ताचें तें वर्तें देणें म्हूण ती वळखून घेता आनी सर्वेस्पर देवाक ती वाखणटा. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी वाचता 12व्या वस्परांत 20:4 वळींत, सर्वेस्पराच्या देवाची सदांच स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसार नाका. केदींच ताचे उपकार तूं विसार नाका. मोगाचे न्हू कितलेशे उपकार देव आमच्या जिणेंत निरंतरी आमकां करता आसतना आमी ताचे उपकार विसरून सरता. चड आनी चड देवान आमकां केल्लें बरेंपण आमच्या मोती काडटा आसतना आमचें मोतीन आशिल्लें टेन्शन, आमची खंत, आमची बेजाराय पयस वता. मोगाचे न्हू आमी जाणा काळोख पयस वचत जाय तर आमच्या जिणेंत आमच्या भोंवतणी आमी उजवाड हाडी जाय. जर उजवाड हाडटा काळोख आपापीस वेता. खंत बेजाराय आखांत भें खावचे न्ही म्हणलो काळोख मोगाचे आमच्या जिवितांत सबारपुटी आमकां आवरण करता आसतना हे पयस वचत जाय तर देवाची स्तुती अर्गा होगळापाचो उजवाड आमच्या जिणेंत आमी हाडटा आसतना ते पयस वता. मोगाचे भाव भयणीनो आमचें मन
एक विशेष रितीन देवा ते केंद्रीत करूंक आमकां साध्य जाता. कोणे देवाची स्तुती करियेत. किर्तनकार आमकां सांगता, जी कोण मरोवन गेल्यांत, फोंडाक देवल्यांत, ती सर्वेस्पराची स्तुती करूंक शकनात. किर्तन 115, 17 आनी 18 बोल. पूण आमी सर्वेस्पराची स्तुती करता. मरोवन गेल्यांत, फोंडाक देवल्यांत, ती सर्वेस्पराची स्तुती करूंक शकनात. मगाचे न्हू आमी थंय सिमेस्री गेल्या जाल्यार कोणी थंय देवाची स्तुती करिना. स्मशान मावना म्हणटा आमी, कोण स्तुती करिना. पूण मगाचे न्हू आमी जी जिवंत आसा तर सोम्याची स्तुती करता. जर आज म्हजे ते जीव आसा ते देवाच्या काकुलते वरवीं. कितलेशा मगाचे न्हू अवघडांक आमी वळख जावन आमचो जीव शेत आसलो. पूण देवान आमकां राखला, देवान आमकां सांबाळला. हर एका त्या अनवरांतले ताणें आमकां निवारला. आनी ह्या खातीर देवाची आमी निरंतरी स्तुती करूंक होगलाप दिवंक फावो. देवाची स्तुती आमी केदाळा करीत जाय. किर्तनकाराक सांगता, किर्तन 30 आनी 4 पयला वळीन वाचता, सक्कड वेळार सर काळार देवाची स्तुती करीत जाय. देवाची निरंतर स्तुती करता आसतना एक विशेष दैवीक सकत आमचे ते वळून येता म्हणटा देवाचें उतर. हांगासर एकलो भाऊ थोडा तेंपा आदीं आमच्या दैवीक लोरेती मंदिरांत रेतीरेक आयिल्लो. गोंयांत तावन आयिल्लो तो भाव इंग्लीश रेतीरेक तो आयिल्लो आनी रेतीरेच्या बुधवारा दिसा म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणूंक लागलो, एक स्पेशल उद्देशान हांव हांगासर रेतीरेक आयला म्हणलो. सुमार 60 वर्सां प्राय ताका, 60-65 वर्सां प्राय ताका जायत. हांवें ताका विचारलें, खंयच्या उद्देशान तूं आयला रेतीरेक म्हणून. तो म्हणूंक लागलो, म्हजो उद्देश रेतीरे येवंक फाटल्या 25 वर्सां तावन हांव पॅरलायज जावन आसा. म्हजी एक सायड काम करिना. म्हज्या ह्या पॅरालिसीस जिणेची हांव सिल्वर जुबली आचरण करूंक हांगा रेतीरेक आयलो म्हणलो. म्हाका आयकून हांव करेक्ट आयकत हांगे म्हणल्यार बरें जालें. 25 वर्सां एक सायड ताची सारक्या रितीन काम करिना. भोव कश्टान तो चलोवन आसा. आतां ते बेत अशें घेवन अशें हांगासर दवरून तो चलोवन आसा कश्टांनी. आनी आस्कुरा तोंडान तो सांगता, 25 वर्सांची म्हजी सिल्वर जुबली म्हज्या पॅरालिसिसाची आचरण करूंक, संभ्रम करूंक, देवाक अर्गां दिवंक हांव ह्या रेतीरेक आयलां. हांवें ताका विचारलें, भोव बरें, म्हाका संतोश जाता तुजें उतर आयकून. म्हाका इल्लेशें चड विवरसून सांग, फाटली काणी कितें म्हूण विचारलें. तो म्हणूंक लागलो, फादर, हांव म्हज्या ल्हानपणारच म्हज्या आई बापायन होगडायल्ल्या वरवीं म्हज्या बापून म्हाका पळयलें आनी ताच्या उपरांत म्हाका सारकें मार्गदर्शन मेळोना. 18-20 वर्सां प्रायस हांव पियोनाच्या पिडेक बली जालो, पियोन आशिल्लो. पूण म्हाका देवाच्या दयेन इल्लें शिकप जोडल्या वरवीं एक टिचर जावन, एक मॅथ्स टिचर जावन काम करूंक साध्य जालें. देवान तें फावो केलें. पूण 40 वर्सांची म्हज्या प्रायर म्हाका देवान एक विशेश देणें दिलें. एक सायड म्हजी केली. आनी तो म्हणूंक लागलो, 25 वर्सां आदीं ही म्हजी सायड गेल्ल्या वरवीं आजून पर्यंत हांव जिवंत आसा. जर देवान म्हाका हें गिफ्ट दिवं नाशिल्लें 25 वर्सां आदीं, हांव केदाळा पियोन मरोवन कुसोवन वयता आसलो म्हणना. पूण देवान आज पर्यंत म्हाका जिवन दवरलां. मात्र न्ही, एक बरें कुटुंब म्हाका दिलां, एक बरी पतीन म्हाका दिल्या, 2 बरे भुरगे म्हाका दिल्यात. हे सक्कड देवान फावो केलां ताच्या वर्त्या बेसावान. आनी ती सक्कड बेसावां आज उडास करून ह्या रेतीरे वेळार सोम्याक अर्गां दिवंक आयला. म्हाकाच्या भावनो भयणीनो, आमी थोडे फुडें चिंते आसा, खाली कितें बरेंपण जालां त्या खातीर मात्र आमी देवा अर्गां दिसे म्हूण. हर एका जिणेच्या परिस्थितींत पळोवंक जाल्यार आमच्या कश्टांत ती, आमच्या पिडेन ती देवाचे ते आशिर्वाद आसात, थंयसर बेसांव आसात. ती आमी केदाळा पळयता. खरेपणी आमी देवाक उपकारी मनान अर्गां दिवंक शकता. देवाक अर्गां दिवचें, ताची स्तुती करचें म्हळ्यार कितें? थोडे जाणां प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 म्हणल्या खोटले मा देवाची स्तुती जाता गी, हे सवाल विचारतात.
थोडे जाणांक असले उतर आयकतना किरकिरी जाता. ते म्हणटात काले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून. बघा जस्ट सांगचे खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हळ्यार कांय अर्थ ना. पूण कित्या खातीर तूं प्रेज द लॉर्ड म्हणटा देवाक अर्गां दिता, कित्या खातीर तूं देवाक देवाची स्तुती करताय ती तुवें समजूंक जाय. ताचो उद्देश कितें आनी त्या उद्देशान केदाळ तूं करताय थंयसर देवाची ती वर्ती सकत तूं आपणायताय. तादेखून प्रेज द लॉर्ड म्हणटना हालेलुया म्हणटना पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा भयणीनो ते जावन आसा हांवें म्हाकाच देवाक समर्पण दिवचें. आमी जाणा ल्हान भुरग्यांक आमी पळयलां, ल्हान भुरगीं आपल्या आवय बापाय लागीं येता आसतना हात उबारतात, मम्मी डॅडी म्हूण हात उखलतात. कितें हात उखलतात? म्हाका उखल, म्हाका उखल, हांव म्हजेच सगळें रावूंक शकना, म्हाका पुरासान जाल्या, म्हाका उखलून धर. आवयक बापायक मम्मी डॅडीक ते समजता भुरग्याक उखलून धरता. आमी मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या डॅडीक सर्गींच्या डॅडीक हात उबारून सांगता आसतना हालेलुया प्रेज म्हणटा आसतना आमी थंय आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवंक आसा. म्हजेच की हांव चलोवंक शकना, म्हजेच की म्हजें तें सकत ना, तुजी सकत म्हाका जाय, तुवें म्हाका उखलून धरूंक जाय. हे मोगाचें न्हू आमी सांगता आमी देवाची स्तुती करता आसतना आमचे हात उबारून देवाक वाखणटा आसतना. दुसरें मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवाची स्तुती करतना आमचें सगळें जिवीत आनी कितें सगळें आमच्या जिवितांत आसा ते देवाचे वर्तें देणें म्हणून आमी वळखून घेता. वी एक्नॉलेज आवर लायफ अँड एवरीथींग दॅट लायफ गिव्स अस एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. देवाचें देणें मोगाचें न्हू. आमी ह्या संवसाराक जे म्हणून देवा लागीं सारूंक ना. देवान आमकां हें जिवीत देणें जावन दिलां, गिफ्ट जावन दिलां. येता आसतना आमी ह्या संवसाराक कितेंच साडूंक ना. येता आसतना मोगाचें न्हू कितेंच आमकां उरूंक ना. कितें सक्कड आमचें आसा ह्या संवसारांत हें सक्कड देवान आमकां दिल्लें विशेश देणें. आमची मोगाची सर मनशां देवाची देणें. हर एकली मोगाचें न्हू कितें वस्तू आमी उपयोग करता तें देवाचें देणें. आनी तें देणें म्हूण आमी वळखून घेता, गिफ्ट म्हूण वळखून घेता देवाक आमी अर्गां आनी स्तुती दिता आसतना. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारोक, कोणाक हांवें भियोंक जाय म्हणटा दावीद राय किर्तन 20:7. देवाची स्तुती निरंतर करता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो खंयच्याकच भियोवची गरज ना. कित्याक तो आमकां विशेश देणें जावन दिल्लो जिवीत आमचें देणें जावन दिल्लो देव निरंतर आमचे संगी वावुरता. तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो देवाची आमी स्तुती करचें म्हणल्यार अर्थ जावन आसा आमी हर एकली ताच्या त्या सक्तेचेर होंदोवंक ताच्या योजना खाल जियोंक तयार आसा म्हणून. आय एम रेडी टू एक्सेप्ट हीज विल, हीज प्लॅन इन माय लायफ. देवाची स्तुती करता आसतना ताका अर्गां दिता आसतना जी कितें तुजी आज्ञा आसा, तुजी हुकूम आसा, जे कितें तुजी मांडावळ आसा म्हज्या जिवितांत ती जावंक सदांच हांव तयार आसा म्हूण हांव वळखून घेता. ताचो अर्थ म्हाका देवा स्तुती करची. आनी जर म्हज्या जिवितांत देवाची मांडवळ देवाची खुशी कितें म्हूण ती स्विकार करूंक हांव तयार ना, म्हजें जिवीत देवा संपूर्ण समर्पण दिवंक हांव तयार ना, देवाचें देणें म्हजें जिवीत जावन आसा म्हूण वळखून घेवंक हांव तयार ना, म्हजें प्रेज आनी वर्शीप म्हजें प्रेज द लॉर्ड आनी हालेलुया खाली एक शब्द जातात मोगाचें न्हू अर्थहीन शब्द जातात, ताका कितेंच अर्थ ना. आनी ह्या खातीर आमी नीज जावन देवाक अर्गां स्तुती करता आसतना आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवंक शिकायचें. ताची खुशी कितें जावन आसा ती समजून त्या खुशे खालतीमान घालूंक मोगाच्या भाव भयणी आमी शिकायचें. मात्र न्ही आमचें हर एक आमचें कितें आसा तें देवाचें देणें म्हूण स्विकार करून आमची जिणी ताच्या सक्तेचेर होंदोवन जियोंक फुडें सरासय. हो जावन आसा उद्देश मोगाचें न्हू देवाचे अर्गां दिवन देवा स्तुती करचेसो. आनी खंयसर मोगाचें न्हू आमी देवाची स्तुती करची. असल्याच जाग्यार देवा स्तुती करी गी, तसल्याच जाग्यार स्तुती करी गी. आमकां देवाचें उतर स्पश्ट सांगता. फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रांत 4 वळेंत सान पौल म्हणटा Rejoice in the Lord always.
सौम्या ते सदांच संतोष पावा, परत्यान तुमकां सांगता संतोष पावा. आमी मोगाचे न्हू, सौम्या ते संतोष पावूंक जावन आसा. सौम्याच्या हजारपणान संतोष पावूंक जावन आसा. किर्तनगार दावीद रायच्या त्या किर्तन 20 आणि 7 किर्तना 4 वळेत सांगता, एकच म्हज्या काळजाची आशा जावन आसा म्हणटा तो. एकच एक हांव तुजे थंय वात्रेकता. हर एक दिसा हर एक घडये तुज्या सन्निधानांत तुज्या हजारपणांत रावून तुजी स्तुती करूंक, तुजी महिमा गावंक, हीच म्हजी एकच एक आशा. म्हाका न्हू कितले वर्ते ती दावीद रायची आशा तेंच्या बरला. ही आशा आमच्या जिवितांत जाय जाय. पहिल्या पत्रांत तेसलोक बरयल्या पहिल्या पत्रांत 5:16 वळ आमकां सांगता, सदांच देवाची स्तुती करा म्हणून. सर घडीतांनी देवाक अर्गां दिया, सर घडीतांनी. खाली आमकां बेसावा मेळ्ळ्या वेळार मात्र न्ही, हर एका घडीतांनी जिणेच्या अर्गां दिया, देवाची स्तुती करा म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर आमकां निरंतरी स्तुती करूंक आपोवणें दिता. सगळी सृश्टी देवाची स्तुती करता आसतना आमी ह्या सृश्टीचो कुरो जावन देवान आमकां रचला, ताच्या सारक्याची सुरपाय जावन रचला म्हणटा आसतना कितल्या वर्त्या मापान आमच्या रचणाराची सरस्वती स्तुती आमी करी जाय. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी नियाळया. कितल्या वर्त्या मापान देवान आमकां ताच्या आशिर्वादांनी देण्यानी भरला. हर एक घडी आमकां राखून सांबाळवेला. आमच्या जिवितांत ताणें आमकां कितेंच उणें करूं ना, पूण सबार पोटी आमी विसरल्या. देवाक अर्गां दिवंक, ताका होगलाप दिवंक, ताचो उपकार बावडूंक, आमचे दिन वाचपून ताचे ते दाखोवंक आमी विसरल्या. आनी ह्या वरवीं आमची मोत खंतीन बेजारायन आखांतांत कावजेनीन बुडोवन काळोख आमचेर येवंक आमी कारण जाल्या. पूण आज आमचो सोमी आमकां ताच्या उतराच्या उजवाडान आमकां परत आमी होगडायलो तो उजवाड स्विकार करूंक आपोवणें दिवन आसा. भाग्य आमी सोम्याचो आदार निरंतरी ताची स्तुती करूंक. दावीद राय बरी आमची आज मागणें जावं, एकच म्हज्या काळजाची आशा सोम्या, तुज्या मंदिरांत रावूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका अर्गां दिवंक आनी म्हजें जिवीत तुका संपूर्ण तरां समर्पण दिवंक. हें भाग सोम्या जेजू आज जे देवाचें उतर आयकलें सर म्हज्या भाव भयणींक तूं फोव कर. तांच्या जिवितांत तुज्या हजारपणाचो वर्तो अनुभव तूं तांकां दी. तुजी स्तुती तांणी करता आसतना सोम्या जेजू हर एका वायटा विघ्ना अनवरांतावन पातकाच्या खोटेपणाच्या बांदपासतावन तांकां तूं सुटका दी. आनी तुजें थंय नव्यान सक्तेन पदवेन तुज्या महिमेन सदांच तांणी जियोवच्याक सोम्या तुजी कृपा ह्या तुज्या सर भुरग्यांक लाबय, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.